ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल हो 30 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर पर्यंत वर्ल्ड काँग्रेस सेमिनार ऑर्गनायज करपाक आसा, जितून 300कून चड वर्ल्डातले डेलिगेट्स पार्टिसिपेट जातले आनी हो इव्हेंट जातलो ग्रँड हयात आनी बांबोळे आनी हेजो इनॉग्रल आसतलो तो श्यामाप्रसाद स्टेडियमान आसतलो, जेजो उद्घाटन गोंयचो गव्हर्नर मृदुला सिन्हाजी करतले. The theme for the Congress is engage, innovate and change. So we've tried to bring these three things together by having a Congress program as well as these three things in line with it. That's why we are here, for the mission of our organization, which is providing development opportunities that empower young people to create positive change. For the programs you have received, they are all designed to give young people the leadership skills with a series of Dale Carnegie courses that young people are going to attend and graduate with a certificate in leadership. More than 100 countries, 3000च्या पेक्षा चड पार्टिसिपंट गोंयान येता. हे गोंयाक खूप कितें दिवन वयतले. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की टुरिजमाकूय बूस्ट दितले, बिझनेसाकूय बूस्ट दितले, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन गोंयच्या इकॉनॉमीन भर घालतले. एकच व्हडलें आसा. त्या खातीर म्हणजे फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड वॉट एवर द हेल्प आमच्या कडल्यान जी पॉसिबल जाल्या ती हेल्प ताका करप शक्य जाल्या. त्या जाग्यार ACI खातीर वर्ल्ड काँग्रेस ऑर्गनायज करपाक तातूंत आमी सहकार्य केल्लें आसा, एज अ गव्हर्मेंट म्हणूनय सहकार्य केल्लें आसा. म्हाका दिसता हाजी प्रसिद्धी जी आसा आनी तुमी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात करची. कालची ग्रामसभा जाली ती बेलिंग रोड कुंकळे पंचायतीची. त्या उपरांत सांजे वेळार मंगेशी गांवांत गांवच्या लोकांची मिटींग जाली. ह्या मिटिंगेक राजू मंगेशकर तशेंच गांवचे ग्रामस्थ आशिल्ले. ह्या वेळार एक विशय तेंच्यांनी मांडलो म्हणल्यार तो बिगर गोमंतले जे मंगेशी वाठारांत रावता तांकां कशें तरी थंयच्यान उखलून लावपाचें एक तांची मिटिंगेक डिस्कशन जालें आनी त्या पद्दतीन सगळे गांवचे लोक एकठांय येवन हाजेर ह्या विशयी आवाज उठोवपाचें तेंचे ठरलेलें आसा. तर आयज आमी हो एक इशू जाल्लो पयर की एकटो चेडवाच्या फाट लागलेलो. सो ताका लागून आमी सगळ्याक एक भुरग्यां भितर एक भंय निर्माण जाला. सो ताका लागून आमी सगळ्याक आपयलो परत आनी एक तेजे भितर एक निर्णय घेवपा जाय की हे प्रॉब्लेम खंयच्यान स्टार्ट जाता आनी ताका कितें सोल्युशन काडपा लागून आमी सगळ्याक आपयला. कांय दिसा पयलीं हांगा गांवांत आमच्या गांवच्या भुरग्याचेर फाटल्यान कोण तरी पाठलाग केलो आनी तेज्या उपरांत अशी परिस्थिती जाली की ते भुरगो बाबा भायले लोक जे हांगा येवन रावल्यात त्यांच्या भितर कोण तरी आसा, कित्याक आमी गांवचे प्रत्येक जाणां एकामेकाक वळखतात आनी ही गोश्ट बरी सिरियस जावन आसा आनी हाजेर आमी ताबडतोब प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. आज आमच्या प्रत्येकाल्या घरांत भुरगीं आहात, प्रत्येक जाण ह्या गांवांत रावतात आनी त्या दृश्टीच्यान विचार करपाक जाय. पूण वेळ आयलो आसत जाल्यार आमी गांव एकठांय करचो पडटलो आनी हांव तुमकां सांगता, हांव जरी ह्या गांवा परत पयस आसलो जाल्यार म्हजे फॅमिली, म्हगेलो भुरगो आनी आमची फॅमिली आनी हांव स्वता खंयूय आसता जाल्यार 24-48 वरां भितर गोंयां येता, भायर सुद्दां आसलो जाल्यार आमी हो लढो जो आसा तो फुडें एका बरो विचार करचो पडटलो. जाय जाल्यार एंटायर गांवाक आमी एकठांय करतले. डायमंड कसो वळखप, ताची ग्रेड कशी वळखप, डायमंड खंयच्यान येतात जाणा जावया तनिष्काच्या एक्सपर्टा कडल्यान. बाणावले चालू असलेल्या कार्यक्रमात नो युअर डायमंड बाय तनिष्क. There you have the fabulous five. One final round of applause for the fabulous five. That's Tanishq, the jewelry division of Titan Company, which is promoted by Tata Group, has risen to become one of the foremost names in branded gold jewelry. Today, Tanishq is a global name that's synonymous with trust, purity, and sheer elegance. The soul of our jewelry is quite simply our unwavering focus on design. At our design studios, the finest talents in the industry collaborate and conceptualize trend-setting designs. गोल्फ हो खेळ श्रीमंत लोकांचोच खेळ आसा अशी आमची समज आशिल्ली, पण आज काणकोण सारक्या गांवांत हे गोल्फ टुर्नामेंटाचें आयोजन जालां एक व्हड गजाल आसा.
अशें आयोजन जर तर बारीक बारीक गांवांनी गोंयां जावपाक लागलें जाल्यार ह्या खेळांतल्यान मोठी मोठी मनीस गोंयां पावन गोंयचें ट्युरिजम प्रमोट जावपाक मदत जातली अशी दिसता. काफ़ी इसकी जानकारी पहुंची है पूरे देश में. गोवा के गोल्फ कोर्स के बारे में लोगों को पता ही था कि इतना अच्छा गोल्फ कोर्स है यहाँ पे. लोग जम्मू से आए हैं, नागपुर से आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं. तो काफ़ी और भी आ सकते थे, जगह थी, लेकिन पहले साल के लिए काफ़ी ठीक था. गोवा में और कोई गोल्फ कोर्स अभी फ़िलहाल है नहीं जो इस कैलिबर का एक टूर्नामेंट कर पाए, तो इसलिए ऑटोमेटिक था और लोगों को इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा गोल्फ कोर्स है यहाँ. ओके, नेचुरल सिलेक्शन. आइडिया ये है कि इस टूर्नामेंट के द्वारा गोवा के जो टैलेंटेड गोल्फर्स हैं उनको भी आगे मिलने का मौका मिलेगा और साथ में गोल्फ टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मिळूया. तो मेरेन नमस्कार. पळयत रावात प्रुडंट.